प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुबाचो 5वा विसवोर, वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे ओरपोंचे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचे. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचे. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयार ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमच्या आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाडो दिलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू खरी खुशालकाय कशे भाशेन आमच्यान जिवंक जाता ताजे विशीं तो आयज शिकवण दिता. आनी बाबणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो एका मनशाच्या रुपान आनी तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, शिकोवंक लागलो, तो आतां लोकांक सांगतालो की जो कोण ताजो पाटलावदार जावंक सोदता, जो कोण ताज्या उतरा प्रमाणें चलता आनी जो कोण तें उतर ताच्या काळजान रिगून धरून तें उतर पाळटा, आतां बाबणीनो तीं देवाचीं भुरगीं जातात. आनी देवाचीं भुरगीं जाल्या उपरांत देव तांकां केन्नाच सोडिना. देव तांकां आपल्या राज्यान भितर सरपाक दिता आनी देव तांकां सांबाळटा. देव ताका एक सासणीक जिवीत दिता. आनी आयज बाबणीनो, आमी खरेपणी खुशाल बरीत जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता. पूण बाबणीनो, जेजू आमकां आयज ह्या 11 आनी 12वी वोडीन कितें म्हणटा, म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमालो दितीत आनी सगल्या दिसांच्या वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. बाबणीनो, ह्या 11 वोडीन आमी वाचीत जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान सुभागी जावंक जाता. जेन्ना कोण आमकां अपमान दीत, आमकां दुमालो दीत आनी सगल्या दिसांचे वायट आमचेर आड उलयतीत, तेन्ना आमच्यान कशे भाशेन आमी आमच्यान सुभागी म्हणूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान एके भाशेन खुशालकायेन जिवंक जाता. बाबणीनो, जेजून आमकां सांगलां की जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणें चलता, ताचें उतर पाळटा, तो ह्यो संवसाराच्या रिती प्रमाणें चलना, पूण त्या देवाच्या रिती प्रमाणें चलता. म्हणटच जो लोक संवसाराच्या रिती प्रमाणें चलता तो सदांच देवाच्या उतराचेर चलता त्या लोकांचेर आड येता. आनी देखून बाबणीनो, जें जेजून आमकां 11 वोडीन सांगलां, आमकां ती अपमान दीत, दुमालो दीत, आमकां जिन्साचे वायट आमचेर आड उलयतलीं, कित्याक ती खरेपणी देवाचें राज नोकोत. देवाच्या राजान कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें नोकोत. ती फकत आपल्या ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणें चलता. आनी देखून बाबणीनो, फुडें जेजू 12वी वोडीन कितें म्हणटा, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची आदी प्रवाद्यांक तशेंच ताणी दुमालो दिलो. म्हणटच बाबणीनो, आमचे लोक आडवी येत जाल्यार, आमकां अपमान दीत जाल्यार, दिनसा भाशेन आमचेर आड उलयतीत जाल्यार, जेजू म्हणटा खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी आमकां मेळटली. म्हणटच बाबणीनो, आमी ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता,
म्हणजे जेजूचे पाटलाव जर शेकी आमी ताजे शीश जाता ताचे भाशेन आमी जियेता भाव भयणीनो हाचो अर्थ न्ही की ज्या भाशेन संवसार म्हणटा आमी आमी खुशाल हांव आमी संतोश भरीत हांव त्या भाशेन जो लोक देवाच्या राज्यान आसात तो खुशाल आनी संतोश भरीत जायना ज्या भाशेन संवसाराचो लोक रावता संवसाराचो लोक आपली परिस्थिती पळोवन तेन्ना खुशाल भरीत संतोष भरीत जाता पूण आमकां धुमाळो येतय जाल्यार आमचेर लोक आड उडयत जाल्यार आमचेर अगमंतीत जाल्यार आमच्यान संतोष भरीत आनी खुशाल रावंक जाता कित्याक आमी जाणो आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणून आनी तो आमकां एक व्हडली मुजरी शेकी आमकां स्वर्गांत दितलो म्हणून तर आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी ह्या संवसाराची लोक जाल्यार आमी आयजतान देवाची भुरगीं जावया ताच्या उतरा प्रमाणे चलया वय लोक आमकां त्रास दितलो दुमाळो हाडटलो आमचेर आड उलयतलो पूण आमी जाणो की आमची मुजरी व्हडली आसतली जेन्ना जेजू येतलो आनी आमी फकत स्वर्गार वचपाक आमी वाट पडना आमी जेजूची वाट पळोवंक रावता कित्याक स्वर्ग आतां संवसारान येतलो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येतलो आनी ताची वाट पळोवन आमी आसांव जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमी तयारी करपाक एकदम गरजेची तर आयज भाव भयणीनो आमी आमच्या पातकांचें दूख भोगुया आमी खरेपणी संवसाराचो लोक जाल्यार आनी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलया जाल्यार आमी आमचें मन बदलया आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जावंक ताचे की ताचे शीश जावंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सोगींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आवड येता